काणकोण नगरपालिका क्षेत्रात आशिल्ल्या मुख्य जाग्यांचेर आशिल्ल्यो कितल्योश्योच बिल्डिंगो मोडपाक पावल्यात। ह्यो पुर्तुगीज काळांतल्यो बिल्डिंगो केन्ना मोडत आनी कितल्या जाणांक घेवन पडत तें सांगपाक जायना। पळयात देविदास गांवकाराचो खाशेलो रिपोर्ट। काणकोण नगरपालिका क्षेत्रांत आशिल्ल्या मुख्य जाग्याचेर कितल्योश्योच बिल्डिंग्यो ज्यो आसा सामक्या मोडपाच्या थडेर पावल्या। ह्यो खंय बिल्डिंग्यो पोर्तुगीज कालीन बिल्डिंग्यो आज ते अशा पद्दतीन सिच्युएशनाचेर उबे आसा की ते केन्ना मोडटले आनी कितल्या जाणांक घेवन वयतले हाजोय पत्तोच ना। ह्या विशयाचेर काणकोणकारांनी खंय बेगिनान बेगीन मागणी केल्ली की हे जे मोडपा पाविल्ले बिल्डिंगी आसा ते आयडेंटिफाय करून त्यो बेगिनान बेगीन मोडून थंयसर नवे स्ट्रक्चरां उबी करची म्हणून। आता अशा तरेचे सुमार 5 बिल्डिंगी आसा अशें आमकां म्हायती मेळ्ळी। ह्या विशयाचेर शहानिशा करपा खातीर काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकर हाका जेन्ना मेळ्ळे त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की खरीच ही गजाल आनी ह्या विशयाची म्हायती खंय तांच्यांनी फोंडाच्या इंजिनियरींग कॉलेजीक दिल्ली आनी त्या विशयीचो खंय रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत त्या बिल्डिंगाचेर खंय रोखडोच कारवाई करतलो आनी जर तर कांय मालक आपल्यो बिल्डिंग्यो मोडपाक जर तयार ना जाल्यार थंयसर आमी कमर्शियल खंयची एक्टिविटी करपा खातीर परमिशन दिवचें ना, उलट त्या बिल्डिंगेक सील करतलो अशें ताणें सांगलां। जवळ जवळ 5 बिल्डिंगी त्यो डेंजरस म्हणून आमी इंजिनियरींग कॉलेजीक फोंडी धाडला फर्मागुडी, म्हळ्यार तेजी स्टेबिलिटी चॅक करपाची। एक फावटी कितें जाता आमी म्युन्सिपालिटी ट्रेड लायसन दिताय, ट्रेड लायसन दितकीर फाल्यां केन्ना मोडली ताका जबाबदार ट्रेड लायसन दिल्यार लोक आमकां विचारतले हे ट्रेड लायसन तुमी बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी पळयनासतनाच दिली काय म्हणून। आमी इंजिनियरींग कॉलेजी धाडला तेमी यो काम तेम केले हय, नाल्यार कितें जाता लोकांक ट्रेड लायसन दिवंक मेळना आनी कांय मेळना। आमी 5 बिल्डिंगे हितून हें केलाय। आमी ज्यो आसा पळय आमी इंजिनियरींग कॉलेजी धाडला तेमी येवपा जाय अशें दिसता म्हाका बेगीन, कित्याक केन्नाय कितें जावंक शकता। फाल्यां आमकां ब्लेम करपा जायना कोणी, आमी आमगेलो प्रोसेस मुखार हें केला पूण तेमी हें करपा जायना आनी आमकां रिपोर्ट दिवपा जाय आनी बाबा तेमगे कितले पयशे फी जी तेमची उरता ती म्युन्सिपालिटी दिवपाची। हे चावडेक धरून 4 बिल्डिंगी अश्यो आसात त्यो केन्नाय मोडूं शकतात, त्यो यूज बी ना। म्हळ्यार अशें नगरपालिकेच्यो आसात, प्रायवेट बी आसात। हे पळय फार्मासी मुखार आसात 2 आसा बिल्डिंगा जे कळटा तुमकां दाखयल्या त्यो नळ्याची आसा 3 नळ्याची 4 नळ्याच्यो त्यो केन्नाय म्हणून जाता। कोणी 100 वर्सां फाटल्यो बिल्डिंग्यो ह्यो आनी आतां अशें कितें घडटकर डिझास्टर मॅनेजमेंट जें आसा तांचें काम कितें जुना पयलीं कितें प्रिपरेशन घेवपा जाय। लेबर घेता आनी कितें करतात फक्त मिटींग घेवप आनी सगळें एक जावप ते म्युन्सिपालिटी पुलीस स्टेशन आनी फायर ब्रिगेड आनी त्या सगळ्या एक कडेन जावप आनी मिटींग घेवप इतलेंच। पूण ताजें काम केलें दिसता पडना, काम आतां करपा न्ही। पावस पडून घर मोडून लोकां पडची पयलीं पडकळीत आयली बिल्डिंग काय बाजना ह्यो आनी कितें लोकांचेर कोणी भायले कोणी रावता उबे पावस पडटा रावता आनी कित्याक मोड पडली कितें जावप मागीर पावस पडलो काय साडी खूब रावता तो खंय रावता तो आपूण पळयना, तो माड काय बिल्डींग कोण पळयना। म्हळ्यार त्या टायमाचेर बिल्डिंगो आंगार पडून प्राण्यान जातकर मागीर नासप पळय रुबी जाल्ले पळय एक फावटी कोण काडटा कित्याक नाल्यार ताका उपाय ना। फाल्यां कोणी ते मेलो जाल्यार मागीर सेकेंड रुबी जावपा नाका। हे म्हाका गव्हर्मेंटा यंत्रणाक सांगपा इतलेंच जो कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर कोर्ट ह्या बिल्डिंगेचेर खंयचे कोर्ट ती कोणी गेले जाल्यार ते हेजेर बेज पळोवची, इन्स्पेक्शन करचें आनी मागीर ताका फायनल स्टेटमेंट काडचो। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, श्वेता गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।